अर्दोळ सोडी पळव्या तुगेल खातीर हांव हाडलें गो पूजा गिफ्ट बँगलोरा तुकून. वाव, दिस इज सो क्यूट. कसं नाही, कोण हे दोन्ही? ते कोण म्हूण हांव तुका मागीर सांगता. तुका इश्ट जाली की ना? मग मस्त इष्ट झालंय, छंदस. म्हणल्या बरी पूजा, बाय सांजे 5:30 फ्री आस की तू? वय फ्री असं. तशें जाल्यार हांव तुका एक लोकेशन पेटयता, थंय यो तूं थंयतलो. कसं लाका? कसले म्हूण सांगता गो. प्रती एका कसलेक म्हूण क्वेश्चन इंग्लिश कसलेक तुवें यो तूं थंय मागीर सांगता तुका. हाय प्रिया, हाय पूजा. कोण गो ते डी म्हळ्यार? धीरज की, धर्मराय की आणि दूज की कोण? शी तू लेक्किलोरी काय ना गो प्रिया. ही इज जस्ट अ फ्रेंड, दीपक म्हणून. फ्रेंड मग कळले. हांव इतले मिगे दुःख पुरो सांगतास तुगे लागी. तू मोबाईल पळोवच्यारी आस. कळले म्हाका आतां कोसा फ्रेंड म्हणून. तशी कसं ना गो प्रिया. ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಚಿ ದಕ್ಕೈತು ಸರ್ ಹೋಯ್ ತನಿಕ ಏನಿ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾ ಹಕ್ಕ ಕೆದ್ನ ಹವೇ ಯೋನ್ ರಕ್ಕ. कसला रे सोडी रे. कितली वेळ रे तुका रखून रखून पूर झालंय. सॉरी गो पूजा, ट्राफिक आशिल मस्त. असो कसा इम्पॉर्टंट विषय हो, कसाला म्हाका पयल्ले. पूजा मस्त क्यूट दिसतास गो तू आजी. थँक्यू. तुवें काय उण ना. पूजा ते कसन म्हणारी. पूजा आय लव्ह यू. कसं नाही मारत जाल्यार मार गो पूजा, व्हड ना. आज कसं असल्यार मिगेल मनान तशी पुरा सांगू काची तुका. हांव तुका पळयले दीस तुका न्हू, आय एम क्रेझी अबाउट यू. हांव एक चिल्ली पळयल्यार म्हूण तूं सांगिल्लें आशिल्लें हांवें. ते विंगड कोणेय न्ही, ते तुचीच. कसं म्हणतोस दी तू? तुका कसं म्हणतोस म्हण गोतस की. वय गो पूजा, हांव गोतस म्हणून सांगतास गो. मिगे लाईफ पार्टनर दावत जाल्यार ते तुची गो. तुका हांव इश्टस, तुका हांव ओके म्हूण जाल्यार हांव तुका हॉर्डीक कोण घेत गो. वर्डीक कसं नाही वर्डीक म्हणा खुशाल वय. कसं नाही वर्डीक जेवच्या इष्टस वय म्हणारी. हांव आनी की थिंक करच्या म्हाका टाइम नक वय. कुशाल नाही गो, हांव कुशाल म्हूण सांगला वय. मिगेल मनान तू, मिगेल हृदयान तू तुची गो पूजा. आय रियली लव्ह यू. जाल्यार म्हाका थिंक करच्या टाइम नक वेडी. आमी मलगड्याल पुरा निमूच नक वय. ते पुरा आमेले डिसिशन वय. वळी गो पूजा, आ नಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಾಶಿ ದತ್ತು ಗೋ. आमगेले एक लाईफ चंद आयरस कदलर आ नಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ अस्कचिची. आमगेले जीवनाचे नवे अध्याय स्टार्ट कोर कदलरी तांगेले आशीर्वाद दायचीची. मलगडेल पुरा हांव मॅनेज करता. तुका हांव इश्टस की ना म्हूण सांग. सांग गो पूजा. पूजा पूजा सांग गो. सांगा ना रे वच ते कडे. जायत गो, तुका इश्ट ना नवे कसं म्हूण सांगना न्हू तू. जायत हांव हांगा राबून कसन करचें न्ही, वता. राब रे. पडलो दुर्वास मुनी. दी आय टू लाईक यू. तुका ओके जाल्यार पायी तुका अम्माले उलोवचें येवं की. फर्स्ट हांव आम्ही अम्माला आजी उलोवंक घेता. अम्मान ओके म्हळ्यार हांव तुका मेसेज पेटयता. तेदान यो. ओके पूजा, हुडगासन मेसेज करी.
यो पूजा थोडे वॉक करूया यो. ಶಾಲಿನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ತಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಈಗ ಕಾಫी येवताय पेपर वाजूया मस्त दीस चल्ले फुर्सती मेळना आतात. एसी बैसून असल एक स्ट्रॉंग ब्लॅक कॉफी पिल्ला री कसा मात दुखेसला री. इंपॉर्टंट विषय विसरून गेलपड म्हाका. फॅक्टरीन तू बामणाकांनी दुवे हेल्प करचे म्हणून विसरून वत पुराय आतात. म्हणल्या म्हणके आमके घर जावं जाय ह्या विषयू स्ट्रेट फॉरवर्ड जावन चल्ल्याला आम्हा सांगची लायक ना जाल्यार इतलो व्हडले घर कार एसेट फार्म हाऊस हे सकट कोण कोणाल हाताकान दिवचे जतवे आशिल विशयू स्ट्रेट फॉरवर्ड जावन सांगचे आमका घर जावं जाय म्हणून. आणि आमचे सले चल्ल्या चढून आतील जनान कसं करू जाता सांगची लायक नवे फोन करता. हॅलो हॅलो हांव लक्ष्मी देव उलयतां. देवकी नवे वय म्हाका कळ्ळी मो लक्ष्मी देवी म्हळ्यार कोण म्हणू. सोयरिके विशयार उलोवया म्हणून कॉल केलेले. हा सांग माये. तू म्हाका माय म्हणू का लक्ष्मी म्हण. माय म्हण तितले प्राय जाय न्ही गो म्हाका. ओके ओके ओके. म्हगेल कझिन अंजली कोड्याला आसा तांकां 15 व्यारू तुमगे तेतनी जातक दिवची आयलीची तांकां मेळना म्हणून म्हाका दिलतानी तूं पळय म्हणून. तुम्ही खंयची गांव. आमगेल मालगडाल गांव शिराली आम्ही आसचे मैसुरांत. आमकां 2 चेल्यो मात्र आमगेल 2 दोळेशी मालगडी दिया वर्डेक जावन USA सेटल जाल्ले. धाकली दीप्ती शिकून जावन 2 वर्ष जाले. MBA कोरून आतां तिगेल बापसूक बिझनेसांत हेल्प करता आसा. तशें जाल्यार धाकलेक सोयरीक पळयता आसावे तुम्ही. मालगड दुवा कॅलिफोर्निया सेटल जाल्ल्या निमित्त
धाकली दुवेक एक घर जावई जत्तल चालू जाय म्हणस दोन्ही फॅक्टरी अस फार्म हाऊस एकर गटले जाग अस हे पुरा कोणकोणाल हाता दिवच्याक हांक मन ना एक घर जावई जत्तल चालू मेळल्यारी लायक आशिल्ले म्हणून घर जावई म्हळ्यार आमगेले घरा आसका म्हण नाही बा जाल्यार एक आमगेलो म्हळ्यार एक आसला रे म्हणून तितलेची ओ दोन्ही फॅक्टरी असवे खंयकी लायक सोयरीक गट्टी पडटी देव दित्ताना चप्पड फाडके दित्त म्हणटा पळय हक्काची म्हणचे दियाक कॅलिफोर्नियाच्या पूर्ण गांव येवन पळोवन घेवचे जायना म्हणून दीप्तीक हांणी लायक कोण ट्रेन केला आनी आमकां जातक आनी मस्त नंबीक ना अंडरस्टँडिंग लायक असल्यार पुरो तें वय अबा तें वय देवकी घरच्या वय जाल्यारी हांगा बसका म्हण काय ना वीकेंडा तुमगे ते येत आमगेल कसं ऑब्जेक्शन ना पळयाची तुम्ही आलोचन कोरनु जायत म्हण जाल्यारी आम्ही तुमगेल घरा येवन जातक दिवचे फॉर्मॅलिटीज करताची जायत लक्ष्मी जायत मगेल बामणाला एकपटी उरलो न्हू कसा म्हण हांव सांगता इतें ओके चला लगी निमगी याची ताका विषय सकट क्लियर गोत तशची लायक जायत बाय बाय ओके बाय इतें आज एक मैयल कॉल येईल म्हणटा वय वे कोण माय गोती तिगेल नाम लक्ष्मी देवी कೈ आमगेल दीपकाल सोयरीके खातीर तिणे उलयताना म्हाका साक्षात लक्ष्मी देव नायल्या बरी जाल्ले तितले चंद कोण उलयल ती तसल कसल उलयल गोती तांकां कोटी गटल्यान व्हडलो व्यार कೈ एक दुवो अमेरिकास ही हांगास कೈ आनी बापसू उठू हिणेच पळोवन घेवची कೈ व्यार पुरा भायली जन तांकां मन ना कೈ दवोन घेवच्याक तशी तुमकां कांय ऑब्जेक्शन ना म्हण जाल्यारी गरजावय करूं तुमी रेडी आसा म्हण जाल्यारी आमी सोयरीक मुखार सुचवे म्हूण निमगीत आशिल्ली म्हणटा ती कसं गो देवकी दीपकूय आमकां एकलो न वाचचो कसं तुगेलें आलोचन कसली तिणी सांगला वीकेंडाचेर तुमगे ते येतलीची तशी कांय तोंदरी ना म्हूण सांगला तिणें वयबा उल्लोचे सुरवे पुरा चंद मागिरी वीकेंड सोडी म्हयन्या एंडा एकपटी येवचे जायना चेडू आनी जातरी एक संबंध म्हळ्यारी मोगाच फी येवका शिवाय टर्म्स अँड कंडिशन्साचे डील न्ही कळंग देवकी अनेक कसं म्हण म्हळ्यारी गरजेवय म्हळ्यारी कशी गोतस तुका डिक्लरेशन दिल्लेली प्रॉपर्टीशी मागिरी दीपकूय ना कोटी ना आम्ही हाता बोटी घालून बसका मागिरी काय नाका एकच्यान पुरा सोण सोडी कळवे नक ना तिला आलोचन कोर नकतो आमक नाक ते गरजा माई सोयरीक आमक नाक्का आमक सांगील सोयरीक नाही गो ही आणि दीपका काय इष्ट जायश ना तू नक्क जलाल कारभारांनी कोर नकतो कळवे हांव सांगचे सांगले आनी आयकना जाल्यार हांव कसो करचें इतली लायक ऑपॉर्च्युनिटी येताना म्हाका गोत ना कसं जाय तें करा